साळगांवचो कचरो प्रकल्प वाडोवपाक विरोध करपी साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार लोकांक फटयता. जयेश साळगांवकाराक साळगांवच्या लोकांची काळजी आशिल्ली जाल्यार साळगांवचो कचऱ्याचो प्रकल्प वाडोवपाच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली तेन्ना जयेश साळगांवकार मंत्री आशिल्लो. तेन्ना तांणी विरोध कित्याक करूंक ना असो प्रश्न पिळर्न सिटीझन फोरमाचो अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकारान पणजेन पत्रकार परिशदेंत केला. तशेंच कचऱ्याचो प्रकल्प वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान कोट्यांनी रुपया सरकारान मंजूर केल्यात. तातूंतलो ताका वांटो मेळना म्हूण तो आतां बोवाळ घालता असोय आरोप बांदोडकारान केला. ह्या दिसांनी गोंयभर गोंयांत बरो व्हडलो एक इश्यू गाजता, तो म्हणल्यार गार्बेजीचो. सालिगांव गार्बेज प्लांटाचेर सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार एक्सपेन्शन गार्बेज प्लांट वो घालपाक 18 फेब्रुवारी 2019 हे तारखेर कॅबिनेट मिटिंगेक मंत्र्यांच्या मिटिंगेक रेझोल्युशन पास केलें 18/2/2019 आनी तेन्ना हे कॅबिनेटान कोण आसलो? आदलो आमचो CM मनोहर पर्रीकार आनी सालिगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार. कित्याक तो कॅबिनेट मंत्री. प्रोपोजर तांकां कोणें धाडलेलो? गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी धाडलेलो की आमकां थंय एक्सपेन्शन प्लांट तयार करपाक जाय म्हणून. दुसरी ई ऑर्डर जी आसा सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी हेजे डायरेक्टरान काडलेली. कोणान काडली? द मॅनेजिंग डायरेक्टर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सालिगांव गोवा हेका की कॅबिनेट मिटिंगेक पयशे 82 crore 15 lakhs 82 crore 15 लाख सँक्शन जाले म्हणून आनी तुमी तुमचें काम चालू करा म्हणून. आतां प्रश्न हांगा पावलो. जो सालिगांवचो आमदार श्री जयेश साळगांवकार हो जो पळय सालिगांव मिटिंगेक बॉब मारता की आपणाक कांयच खबर ना, हे सगळें मायकल करता. मायकलान येवन लोकांक सांगूंक जाय आसलें की हें करचें पयलू. अरे 18 फेब्रुवारी 2019 मंत्री कोण आसलो? कॅबिनेट मिनिस्टर कोण आसलो? हो आसलो. आनी हेच्या टायमार हे 82 crore 15 लाख सँक्शन जाले म्हणजे हो उब्बो सारको लोकांक थंय मिसगायड करता. सालिगांवच्या लोकांक हो पिशान काडूंक सोदता. मायकल आनी जयेश हे दोगूय मेळोन आसा. कारण हो प्रश्न क्रोडांचो. हे कितें हजार न्हू, 1 crore 82 crore. तेका आतां घडलां की तेजें जालां कितें? आपणे मिटिंगेक 82 crore पास केले आनी खावपाक मायकल हेका लागून तो तकलेन सुटला. दुसरें आनी तो काल उलयता आमचे म्हणटा सालिगांवचे लोक इतले बरे मनशाक म्हणटा ते इलेक्ट करून हाडटले. सारकें सालिगांवचे लोक खरेंच बरे आनी बरे म्हणून सालिगांवचे लोक हेका निवडून हाडलेलो. पूण हेणेन कितें केलें? ज्या दिसा हेका इलेक्ट केलो त्याच दिसा सावन हेणेन लोकां कडेन घातकेपण केलें. तें आयज पासून हो जयेश साळगांवकार सालिगांवच्या लोकां कडेन घातकेपण करीत आसा. आपूण कित्याक ना मिटिंगेक सोदता? आपूण कित्याक ना जाल्यार आमी विचारूंक सोदता तूं कित्याक ना? त्या टायमार मंत्री कोण आसलो तें मातशें क्लियर कर लोकांक. 18/2/2019 कोण मंत्री आसलो? कॅबिनेट मिनिस्टर कोण आसलो? हें तुवें सालिगांवच्या लोकांक सांगूंक जाय. गार्बेजीक आमी जेन्ना गार्बेज प्लांट कॉमेर्स जातालो तेन्ना सावन पिलेन सिटीझन फोरम तेका ओपोज करीत येयल्ले आसा. आयज पासून आमी तेका ओपोज करता. पूण म्हाका एकूच सदमना जयेश साळगांवकाराचें जेन्ना मंत्री पद तो ओडे चोरतां खातालो तेन्ना तेका मात्तूय वास येवंक ना. एक दीस तेणें स्टेटमेंट काडलो
अडेच वर्सां त्याने कॅबिनेट मंत्री जावन जालो. एक दीस त्याने तो वास येता म्हणून काडूंक ना. जेन्ना एका कॅबिनेटांतलो फट मारून भायर घातलो तेन्ना एका ते गार्बेजीचो वास कसो येयलो. एका गार्बेजीचो वास येवंक ना, एका ते 82 करोडांचो वास येयलो. आमचे कडेन हे सगळे डॉक्युमेंट आसा. हे आमी अंडर ITI हाडलेले आसा आनी हे डॉक्युमेंट तेंच्याच गव्हर्मेंटाचे जे पळय सँक्शन केल्या 82 करोड 15 लाख आनी कॅबिनेट मिटिंगेक आनी ती मिटींग 18/2/2019 हे तारखेर जाल्या. आमी सांगता जे साळुंकारान ही चिटींग करपाचें लोकां कडेन बंद करचें आनी तुजे कडेन जायना हें चलोवपाक तुवें ताबडतोब रिजायन जावचो. हे पळय डॉक्युमेंट आसा, हे डॉक्युमेंट आपूण ते मिटिंग आसलो म्हणून ते लोकांक कित्याक सांगलें ना. मायकल कित्याक गेम खेळटा, मायकलान कित्याक उगडें केलें ना. मायकलाचेर तो उबो चडटा, मायकल करता, मायकलान लोकांक सांगूंक जाय. हें सगळें तो सांगता. पूण मायकल आनी जयेश दोगूय आपा लिपाचो खेळ खेळटा. म्हणजे हांव मारलेल्या भाशेन करता, तूं रडलेल्या भाशेन कर. हे दोगूय मेळोन आसात. साळगांव कचऱ्याच्या प्रकल्पाक मायकल लोबो आणि जयेश साळगांवकार दोगय जबाबदार आसात. पिळर्न सिटीजन फोरमाचो कचऱ्याच्या प्रकल्पाक विरोध आशिल्लो आनी ह्यान मुखारय आसतलो. आमचो तेंको साळगांवच्या लोकांक आसा. आमी पिळर्न सिटीजन फोरम तांचे बरोबर आसतले, मात जयेश साळगांवकारा बरोबर ना, अशें प्रकाश बांदोडकारान जाहीर केलां. आमी पब्लीक कशें आयकोन गेल्ले. हो कितें उलयता पळय कित्याक तेजी कर्मां आमचे कडेन आसली आनी जरी तर आमी ते स्टेजीर चडलो जालो तेंचो आनी आमचो फरक दुसरो जातालो, एकूच जातासले आमी. म्हणून आमी स्टेजीर चडोंक ना, कित्याक आमकांय आपोवपाक तेणे खूब जाण मनीस धाडले पूण आमी वचोंक ना, कित्याक आमचे कडेन एविडन्स आसले. आता जे सगळे सालिगांवकार एकठांय येयल्यात प्लांटाक ओपोज करपाक खातीर, सो तुमी तांकां सपोर्ट आमी आमचो फूल सपोर्ट तांकां सालिगांवच्यान. तुमच्या वांगडा जे साळगांवकार आसा तुमी ताका सपोर्ट करता कसो करतलो. जे साळगांवकार फुटींग जालो ना हांगासर, हो तांकां मिसगायड करता जालो. हो आतां तांकां फुटींग पण सांगून ना तेंच्या बरोबर रावला न्हू. तेणें सोच सांगूंक ना. आमी एका गार्बेजीच्या एका सदांच ओपोज आहा आमचो. आमी पयले सान ओपोज आहा, आतांय ओपोज करता, फुडेंय ओपोज करतले. आमी फक्त कित्याक वचोंक ना, हो जे साळुंकारान थंय फोट मारून लोकांक भायर काडले, सोच सांगून भायर काडलेले आमी आसतले आसले. आपूण कांयच नको. अरे आपूण कितेंच खबर ना. मिटिंगेक सांगलें तेणें म्हाका कांयच खबर ना. हें सगळें करता मायकल. आमचे फूल पावर आहा सालिगांवचो लोक. हो न्हू मंत्री न्हू, आमदार न्हू, सालिगांवचो लोक जरी तर फुडें सरलो न्हू आमी तांचे फाटल्यान आसतले. हेजे फाटल्यान कित्याक हो फोटींग. हेजे फाटल्यान कित्याक आसतले. फोटींग मनशाच्या फाटल्यान आमी ना, बरे मनशाच्या फाटल्यान आमी पयले ह्या मनशाच्या फाटल्यान आसले. कित्याक हो कितें तरी गोंयान करतलो म्हणून.